कामगारांच्या हिता आड ज्यो पॉलिसी आसात ताच्या आड ब्रेस्तारा आयटकान पणजे निदर्शनां काढली। पेन्शन कमीत कमी 6,000 म्हयन्याक, प्री प्रायमरी शिक्षकांचो हेल्परांचो पगार वाडोवचो, मायनिंग महामंडळ स्थापन करून मायनिंग राज्यांत परत सुरू करचे अश्यो साबार मागण्यो आयटकान मांडल्यात। आरटीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आम्ही एक ऑल इंडिया चळवळ शेतकार आणि कामगारांची तांतू आम्ही भाग घेतली। त्या चळवळीचे मुद्दे सरकाराचे जे धोरण, 3 काळे कायदे शेतकारां विरुद्ध आणि कामगारांच्या वतीन 40 आणि 4 कायदे मोडून तोडून 4च कायदे सरकारान कोड म्हणतात तेका लेबर कोड हे तयार करून मालकांच्या फावराक कामगारांच्या विरुद्ध एक भाशेचे कायदे सरकारान केल्यात। त्या कायदे फाटी घेवपा खातीर, ताचेर निषेध मारपा खातीर कामगार आणि शेतकार तांणी ऑल इंडिया बंदाचो उलो पुकारलेलो आणि त्या उल्याक पाठिंबो दिवन गोंयच्या प्रदेशांत आम्ही सगळ्यांनी आपापल्या फॅक्टरीनी आपापल्या तरेन जुलूस केल्ले आसा। आम्ही पूर्ण पाठिंबो दिलो जो ऑल इंडिया बंद अख्ख्या इंडियन शेतकारांनी कामगारांनी यशस्वी करून घेतले। ताका लागून आम्ही तांचे वंदन करता आणि तांकां आम्ही ताळयो मारून तांकां आम्ही सलाम दिता। कॉन्क्रीट प्रपोजल्स घेऊन लोकां मेरेन येयात, कित्याक 2012 ते 2021 पर्यंत तुम्ही लोकांक फटयत आसात की वी विल स्टार्ट मायनिंग बट नथिंग हॅज बीन हॅपन। आणि ह्या प्रॉमिसाचेरूच म्हाका दिसता मायज 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीतले लोक ह्या सरकारा फाटल्यान आसा आणि ह्या सरकारान नोंद घेवपाक जाय की दिस टाइम पीपल आर नॉट गोइंग टू बी फूल्ड। आमचो दुसरो मुद्दो आसा की सरकारान जे कायदे केल्यात, जे 44 कायदे मोडीत काढून 4 लेबर कोड केल्यात, ते ताबडतोब फाटी घेवपाक जाय। शेतकऱ्यांच्या विरोधात जे 3 कायदे आसात ते 3 कायदे फाटी घेवपाक जाय। प्रोव्हिडंट फंडाचेर टॅक्स जावं पेन्शनाचेर टॅक्स जावं ग्रॅच्युटीचेर टॅक्स जे आसा ते टॅक्स लागपाक जायना। पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ज्यो रेल्वे म्हण, एअरपोर्ट्स म्हण, बाकीचे हे म्हण, ते सगळे तुम्ही काढून जे भांडवलदाराच्या हातीन दितात ते दिवपाक जायना। स्टॉप प्रायव्हेटायझेशन ऑफ प्रॉफिट मेकिंग पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। त्याचबरोबर गोंयांत जे सेल्फ एम्प्लॉयड आसात, जे रिटेल ट्रेडान आसात, कित्याक आयज जर आमी पळयलें जाल्यार वचात थंय मल्टीनॅशनल FDI येयल्ले आसा आणि रिटेल ट्रेड जो आसा, जो शॉप मालक आसा, जो बाजारकार आसा तो सोंपलेलो आसा। सो तांकां डायरेक्टली अफेक्ट जावपाक जायना अशी तजवीज ह्या सरकारान काडपाक जाय आणि जे FDI आसात तांचेर कांय निर्बंध आणि अंकुश सरकारान दवरपाक जाय। ही एक मागणी आमी ह्या मेमोरंडमान सांगलेली आसा।